नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या ह्या खबरापत्रान हा प्रणिता रेडकर तुमका येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोमंतक खबरापत्रान 60 वर्सां पुराय केल्ल्यान गोमंतकान भेटली पुराय गोंयकारांक परबी। गोमंतकाक जाली 60 वर्सां पुराय, गोमंतकाच्या वाचप्यांनी उक्तायल्यो प्रतिक्रिया। डिलायलाच्या वक्तव्याक लागून राजकीय खवदळ। अठ्ठावीस मार्चाक सोपूत विधी निश्चित, कार्यावळीची चल्ल्या व्हडा दबाज्यान तयारी। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी पडलो अचकीत पावस, नेटान मारिल्ल्या वाऱ्याक लागून मळ्यान झाड पडले घरार। सुमार 68 लाखांची घुवळे वखदां जप्त। आणि आता खबरो विस्तारान। गोमंतक खबरापत्र आयज 60 वर्सां पुराय करता। ही 60 वर्सां गोंयकारां खातीर ह्या खबरापत्रान दिल्लें योगदान तें अतुलनीय आसा अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना। गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हाणें 60 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आपल्यो प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यात। दैनिक गोमंतकाचो आज 60वा वर्धापन दीस। आज आमी 60 वर्सां पुराय करतात। 61व्या वर्सान आमी पावल दवरतात आनी त्या खातीर हांव तुमकांय परबी दिता। तुमकांय परबी इतल्या खातीर दिता कारण 60 वर्सां पुराय करप एका गोंयच्या ल्हानशा राज्यान हें सोंपें न्हय आनी अशे तरेन पुराय करप की हें वर्तमानपत्र सामकें खडेगांठ। फाटल्या 60 वर्सान ज्यो पळय चळवळी जाल्यात, राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत आसूं खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं, गोमंतकान अत्यंत म्हत्वाची भुमिका घेतली आनी गोमंतक म्हत्वाची भुमिका घेवन लोकां बरोबर उबें रावला, चळवळीत वांटेकार जाला। तुमी जाणा आसतले गोंय मुक्त जातकीर पयलें वर्तमानपत्र आशिल्लें गोमंतक। गोंय मुक्त जातकीर लोकांक लोकशायेचो अनुभव नाशिल्लो। अशे वेळार लोकशाय लोकां मेरेन पावोवप, तांचे प्रश्न मांडप इतलें न्ही, तांचे खातीर झुजप। आमचे पयले संपादक बाद सातोस्कार हांणी बरयलां की आपूण लोकांचे प्रश्न जे येताले ते घेवन सरकार दरबारान व्हरून दितालो। ताजे नंतर माधव गडकरी हो जो एक व्हडलो पत्रकार जालो, ताणें आपल्या जिवनान खूब म्हत्वाचें स्थान गोमंतकाक दिलां। ताजें आत्मचरित्र आसूं, आत्मजीण आसूं, ताणें गोमंतकाचें खूब बरें बरयलां। ताजे नंतर दत्ता सराफ अशे कितलेशे, नारायण आठवले अशे कितलेशे खडेगांठ पत्रकारांनी गोमंतकाचें नेतृत्व केलें आनी आज हांव तें करतां। गोंयचे सगळे प्रश्न आमी घेतात, पर्यावरण धरून, राजकीय धरून, जें कितें केलां ताजें तुमकां आमी म्हायती दितातच। ताज्या फुडें वचून आमी ताजेर भाश्य करतात। एक परखड विवेचन करपी वर्तमानपत्र म्हूण आज गोमंतकाची नामना गोंयांत आसा आनी हें जें पळय कितें, हे जो पळय कितें वसो आसा तो आमी सोडचे ना। तुमचे प्रश्न मांडटले, तुमच्या प्रश्ना खातीर खर झूज दितले अशें हांव आज उतर दितां। म्हणून तुमीय बी गोमंतका फाटल्यान रावपा जाय। आमी फक्त गोमंतक वर्तमानपत्र न्ही, आज गोमंतक आनी गोमंतक टायम्स डिजिटल फॉर्म आमचे कडेन आसा। आमी गोमंतक टीव्ही सुरू केला, वर्तमानपत्राच्या फुडें वचून ब्रेकिंग दिवप, तुमच्या मुखार दृश्य स्वरुपान जें कितें घडटा तें तुमच्या मुखार तशेंचें तशें दवरप आनी ताजेर भाश्य करप, ताजेर डिबेट करप, लोकांक तज्ञान हाडप, हें फक्त गोमंतक करूं शकता। म्हाका दिसता आमकां कोणाचें कंट्रोल ना, आमचे बिझनेसूय कंट्रोल कोणाचें आमचेर ना। आमी राजकारण बिझनेस हाजे पेल्यान वचून तुमकां एक सडेतोड, एक खरें वर्तमानपत्र तुमच्या मुखार दवरतात। अशा वर्तमानपत्राच्या फाटल्यान तुमी उबे रावंक जाय अशें हांव तुमचे कडेन आज मागतां। गोमंतकान ह्या 60 वर्सान गोंयकारांची काळजां जिखल्यातूच, पूण आपल्या तटस्थ आनी स्पश्टपणाक लागून गोंयकार आजून मेरेन गोमंतक खबरापत्र वाचता, हातूंत दुबाव ना। अशाच कांय गोमंतक खबरापत्र सातत्यान वाचपी लोकांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यात, पळयात। गोव्याच्या विकासात खूप मोठा आहे। गोमंतकाने सर्व थरावर
गोव्यातील जनतेला पोषक असं वातावरण तयार करून त्यांचे जीवनमय अधिक उज्ज्वल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. राजकारण, समाजकारण, शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय म्हणा किंवा इतर क्षेत्रात काम करतानाही माणुसकीच्या दृष्टिकोनातूनही गोमंतकाचे योगदान मोठे आहे. रायबंदरची होडी दुर्घटना किंवा मडकईची होडी दुर्घटना या दोन गोष्टीकडेच जर आपण बघितलं तर गोमंतकाने जे योगदान दिलं आहे ते अतुलनीय असून त्याची तोड आपण कुठेही करू शकत नाही. या समूहाकडून अनेक नेतृत्व घडली, अनेक नेतृत्वांना मार्गदर्शन झालं आणि त्या परीने त्या स्तरावर त्या लोकांकडून कामही झालं. या यशाबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. पुन्हा एकदा मी त्यांना आजच्या दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि त्यांची वाटचाल यापुढेही गोडधोड पुढे चालू असो अशी मी इच्छा प्रकट करतो. गोमंतकाच्या अत्यंत जिव्हाळ्याची, गोमंतकातील कानाकोपऱ्याची बातमी देणारे, गेली 60 वर्षे गोवेकरांच्या सुखदुःखाशी समरस होऊन त्यांच्या हृदयातील भावनांना वाट मोकळी करून देणारे, गोव्यातील सांस्कृतिक, सामाजिक आणि मैदानातील बातमी घराघरात पोहोचणारे, अनेक घरात वाचले जाणारे, ज्यांनी गोमंतकाची मराठी भाषेची नाळ घट्ट पकडून ठेवण्यास मदत केली असे हे वर्तमानपत्र. या गोमंतकाला व त्याच्या परिवाराला 61व्या वर्धा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, हांव योगेश हिरवे, सतारवादक आणि बिझनेसमॅन म्हापसा. गोमंतक हे गोंयचें वृत्तपत्र लास्ट 60 वर्सां, ह्या 60 वर्सां पूर्ण जाता तांकां. त्या निमित्तान हांव तांकां शुभेच्छा दिता, कारण गोंयचें मार हें वृत्तपत्र लास्ट 60 वर्सां जालीं आमी पळयत राहत, आमी वाचत ल्हानपणा पासून. तशेंच तेंच्या फुडल्या कारकिर्दीक आनी तेंच्या वाटचालीक म्हाज्यो हार्दिक शुभेच्छा. गोमंतकबद्दल माझं मत अतिशय चांगलं आहे आणि गेल्या कित्येक वर्षात टप्प्याटप्प्यानं गोमंतकच्या आवृत्तीमध्ये, त्याच्या प्रकाशनामध्ये, संपादकीयामध्ये जे आमूलाग्र बदल होत गेले आणि वाढत्या दर्जाचं साहित्य आणि कव्हरेज, सर्वपूर्ण म्हणजे गोमंतकाचं खरं मुखपत्र म्हणून त्याला संबोधता येईल असं झालं. मग सकाळ आणि सकाळच्या माध्यमातून जेव्हा ते चौगुलेंच्याकडून इथे आलं त्यावेळेला त्याची ऊर्जितावस्था त्याला प्राप्त झाली. आणि आताचे जे संपादक आहेत ते जुन्या पूर्वीच्या 2 संपादकांच्या तोडीचेच दर्जेदार आहेत. म्हणजे माधव गडकरी म्हणा किंवा बाद सातोसकर म्हणा, त्या जुन्या पिढीतले आहेत. ही पुढची वाटचाल गोमंतकातली आणि गोव्याच्या अस्मितेची जाणीव असलेला एक संपादक म्हणून आज गोमंतकचं नवीन रूप आम्हाला बघायला मिळते. आणि लोकांची मागणी चढ गोमंतकाला आणि 5 रुपयां रेट किंमत त्याची 5 रुपयात नॉर्मल सोडली सगळ्यांनी किंमत सोळा भारत आहे. आमी तोमेरेन विरोधी पक्षान उरली जाल्यार डिलायला लोबोची ही उतरां एका सर्वसामान्य मनशाक प्रश्नांच्या वादळान उडोवपा सारकीच आसा. शिवोले मतदारसंघातली नवनिर्वाचित आमदार डिलायला लोबो हाणें पणजे जाल्ल्या एका खासा मुलाखतीन केल्ल्या ह्या वक्तव्याक लागून राजकीय पावड्यार खवदळ पडला. एक नवो वाद उप्रासला. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खास रिपोर्ट. If we remain in opposition till then. बिंब अस्तुरी कर्तृत्वोत्सव ह्या कार्यावळीतल्या एका खासा मुलाखतीत डिलायला लोबोच्या तोंडातल्यान भायर सरपी ही उतरां राजकीय पावण्यार खवदळ घालपीच. भाजपान डिलायलाक तिकेट दिवपाक न्हयकार दिल्लो म्हण मायकल लोबोन भाजपा सोडली. Opposition or ruling, that doesn't matter. How hard you work for your people, it's that. ना हांवें हो प्रश्न मुद्दाम विचारलो आणि खूप लोकांच्या मनान हो प्रश्न आसतलो, कारण प्रत्येक आमदार म्हणटात आमी रुलिंगान ना म्हणून आमचें कांय काम जायना. Not at त्या all. खातीर विचारलो. You'll see at the end of my 5 years term, if we remain in opposition till then. वेंचणुके दिसा मायकल लोबोक प्रश्न विचारलो तेन्ना मायकल म्हणटा तो विरोधी पक्षाक घटमूट करतलो. काँग्रेसीतले कोण फुटून वचपाक शकता काय कितें ह्या प्रश्नाक दिल्ली जाप तुमीच आयकयात. We are going to play a very, very constructive role in the opposition, and I am ready to face it.
जसे लास्ट टाइम काँग्रेसचे आमदार BJP पाहिजे तसे हे टाइम जावं म्हणजे तुम्ही किती करतो कोण हा तो वचपाचो तो नका. मात डिलायलाच्या ह्या वक्तव्याक लागून पक्षांतराचो हो वाद परत एक फावट सुरू झाला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री आणि 8 हेर मंत्र्यांचो सोपूतविधी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान तयारी सुरू झाल्या. हे सोपूतविधीच्या दाबाज्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपाचे पक्ष श्रेष्ठी आसतले. गोंयच्या 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेन बहुमत मेळयल्या उपरांत पुराय भाजपाचे कार्यकर्ते बरेच उमेदीन आसा. हीच उमेद आनी 2024 भाजपाच केंद्रान बहुमत मेळोवन दिवपा खातीर भाजप पुराय ताक लावन यत्न करता आनी ते लोकांक दिसूनय येता. मंत्री पदां मात कोणाक मेळटली हाचे विशीं कांयच स्पश्ट ना. बुधवारा सांजे गांवगिऱ्या वाठारांनी अचकीत पावस पडिल्ल्यान लोकांची धानल जाली. वाळपय, दिवचले, म्हापशा, मोल्ल्या आनी हेर गांवगिऱ्या वाठारांनी पावस पडलो. बुधवारा सांजे दिवचल शारा सयत वेगवेगळ्या वाठारांत आडवेळो पावस पडलो. आडवेळ्या पावसाक लागून लोकांची धानल जाली. सांजेच्या 6 वरांचेर पावसाक सुरवात जाली. सुमार अर्दवर पावस नेटान पडलो. बुधवार हो दिवचलच्या सप्तकी बाजाराचो दीस. मात अचकीत पडिल्ल्या पावसाक लागून बाजाराचेर परिणाम जालो. बाजारांत बसपी विक्रेत्यांक आपलो म्हाल धांपचो पडलो. तशेंच ह्या अचकीत पडिल्ल्या पावसाक लागून मयेच्या सत्यवान पेडणेकर ह्या थळाव्याच्या घरा लागचें आंब्याचें झाड पडिल्ल्यान घराचें बरेंच लुकसाण जालें. घुवळी वखदां प्रतिबंधक विभागान साळगांवां एका हॉटेलांतल्यान सुमार 68 लाख मोलाचे ड्रग्स जप्त केल्यात. पुलीस अधीक्षकान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका आफ्रिकेच्या नागरिकाक तांणी अटक केल्या. LSD, MDMA ड्रग्स पुलिसांनी जप्त केले. गोंयांत आशिल्ल्या बिगर गोंयकारांक लागून गोंयांत ड्रग्स वाडल्यात अशें पुलीस सांगतात. आतां मेरेन मारिल्ल्या धाडींतली ही सगळ्यांत व्हड रेड आसली. Our anti-narcotic police station has conducted a very good seizure, wherein we have arrested one African national and confiscated drugs worth around 67 lakhs. In this raid, we have confiscated LSD liquid, which is nearly 65 grams, and MDMA. Around 20.45 grams, and the value of these drugs is more than 66 lakhs in international market. And we conducted this raid somewhere near Saligam, and my DYSP and officers, Arun Desai and Madgaonkar, they really conducted well and managed to arrest this accused. We have been tracking this accused for a quite long time. And yesterday we managed to arrest him in a house. So, accused is the which country, nationality? He is basically from Nigeria, an African national. Which type of history is there, sir, regarding this? See, we are investigating into his previous act, and as per our information, he has been staying with an Indian girl, from Goan origin. And we are trying to find out if there is any nexus and if this particular family was helping in his illegal activities. श्री दामबाबाच्या उत्सवाचो नाल बुधवारा पुजलो. उपरांत दुसऱ्या दिसा हो नाल मिरवणुकेंतल्यान दामबाबाच्या देवळान व्हरतात.
जातून मडगांवकार फुडल्या 7 दिसांची म्हळ्यार शिगम्याची जबाबदारी पुरायपणान आपल्या खांदार घेतात. हो नाल्ल वर्स पद्दती प्रमाण मडगांव कोमांत रावपी केणयागेर पुजलो. म्हजें नांव मोहीत पांडुरंग केणी. आज जामावले शिगम्याचो नाल्ल हांगा दवरिल्लो आसा. हें स्वर्गेस्त पुरुशोत्तम पांडुरंग केणी हांच्या घरांत हो दवरतात आनी आज पासून हो नाल्ल दवरपा पासून जामावले शिगम्याची सुरवात जाता. हो होळी जावन बुधवार येता त्या दिसा हांगा दवरतात आनी बिरेस्तारा व्हरतात आनी थंयच्यान मागीर फुडलो जामावले 8 दिसांचो जो शिगमो आसता जो मठग्रामस्थ हिंदू सभा साजरो करता तो आयच्यान हाची सुरवात जाता. आज रातचो 9:30 वरांचेर हांगा कार्यक्रम जातलो आनी मागीर सगळ्यांक तीर्थ प्रसाद आसता. आमच्या ह्या केणी कुटुंबात हो जवळपास 100 अदीक वर्सां जालीं हांगा दवरतात. पूण म्हज्या यादीक तरी इतलीं वर्सां जाल्यां. 1913 पासून ताजो कागदी रेकॉर्ड आसा. मोपा विमानतळ वाठारांतल्या 6 ट्रकांक अचकीत उजो लागिल्ल्यान लाखांनी रुपयाचें लुकसाण जालें. बुधवारा सकाळी ही घडणूक घडली. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान ह्या ट्रकांक उजो लागिल्ल्याचें कळटा. मोपा विमानतळाच्या कामा खातीर महाराष्ट्रांतले शेकड्यांनी ट्रक कामाक लायल्यात. बुधवारा सकाळी उजो लागिल्ल्याचें कळतकच उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो मागयल्यो. मात उज्यान सगळे ट्रक लासून गोबोर जाले. कांय दीस फाटीं मोपा विमानतळाचें काम करपी कांय कामगारांक पगार दिवंक नाशिल्ल्यान तिडके नेटार भितरल्यो गाडयो फोडिल्ल्यो. ह्या सप्तका भितर ही ज्याची घडणूक घडली. भाजपा सरकारान काम सरो आनी वैज मरो असो ह्या उतराक फावो तशेंच वागोवन लोकांक त्रासान घातला असो खर आरोप काँग्रेसीच्या मायकल लोबोन केला. पेट्रोल आनी डिझेलाच्या दरांत सलग 2 दीस वाडिल्ल्या कारणान काँग्रेसीन म्हारगाये विरोधान आंदोलन केलें. तशेंच ताणें जिल्लो अधिकारी कार्यालयांत वचोन म्हारगाय कमी करपा विशीं निवेदन पत्रय दिलें. आता सध्या ताणी इलेक्शनाक दोळे धापून लोकांक हे करपा खातीर प्रायस वाडोवन आशिल्ली. इलेक्शनाचे रिजल्ट जाले लोकांक परत म्हारगाय भितर खरें म्हणल्यार तांणी लोकांनी तांकां मॅन्डेट केलें म्हण तांणी म्हणपाचें आमी 50 रुपया कमी करता म्हणून गॅस सिलिंडर कमी करता. थँक्यू म्हणपा लोकांक. डिझेल पेट्रोल आमी 10 रुपया कमी करता. ताचे वाट्याचे 50 रुपया गॅस सिलिंडराचे वाट्याचे खंय वतले रे तूं? बायलांची बरी बायलांक आनी दोळ्यांतल्यान तुका येतली गॅस हे करता. तुम्ही किती डिमांड करता? आमी डिमांड करता ही म्हारगाय इतल्या लोकांक भायर काडपा जाय न्ही ह्या सरकारान. अशें खंयचे वाडत वतले आनी वाडत वतले आनी 4 दिसांनी आनी वाडत जातले. कंट्रोल कित्याक कोणा तरी कंट्रोल ना तूं. म्हारगाय जर तर वाडत रावली आनी अनएम्प्लॉयमेंट जर तर वाडलें जाल्यार लोक जोडटलो कितें खातलो कितें हेचेर प्रश्न आहा. आनी म्हाका दिसता केंद्र सरकारान नरेंद्रजी मोदीन इमिडिएटली प्रायस जो आहा हो रोल बॅक करपाक जाय. आदी आसलो तितलोच दवरपाक जाय. इंटरनॅशनली LPGचो प्रायस वाडोकूच ना. इंटरनॅशनली आमचे पेट्रोल प्रायसूय वाडोंक ना. 44 रुपीज कितें ते बॅरल अजुनूय आहा. ही म्हारगाय दाबून दवरलेली. रिजल्ट येयले काय वाडोवप. सो काम जालें वयज मेलो. जिल्लो परिशदाच्या वांगडी जर मन लावन काम करीत जाल्यार ते फुडें आमदार जावपाक शकतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्लें विधान दक्षिण गोंयान खरें थारलां.
दक्षिण गोंयचे 2 वांगडी विधानसभेन आमदार म्हूण शेक गाजयताले. उल्हास तुयेकर आनी आंतोन वाझाचो दक्षिण गोंय जिल्लो परिशदेंत भोवमान केलो. सरकाराच्यो येवजण्यो तळा मेरेन पावपाचे काम जिल्लो परिशदे मार्फत जाता आनी ताचो लाव विधानसभा वेंचणुकेक सरकार पक्षाक जाता हें हाचे वयल्यान दिसून येता. वर्लेचो जिल्लो परिशद वांगडी म्हण भाजपाचो उल्हास तुयेकार वेचून आयला. मात भाजपाक नावेले मतदारसंघात केन्नाच येस आयले ना. भाजपान केन्ना स्वताचो उमेदवारय नावेलेत उबो केल्लो ना. मजगती उल्हास तुयेकाराचे नावेलेच्या दवर्ले वाठारांत काम सुरूच आशिल्लें. हे कामाचो भाजपाक नावेलेच्या विधानसभा वेंचणुकेत लाव जालो. हांव अवश्य तुमच्या बरोबर आसतलो. तुम्ही आज आपण आमचो हांगा सत्कार केला. तुमची सदांच याद काळजान उरतली. देव बरें करूं. जिल्लो परिशदेक तशें गोंयांत व्हडलेशें म्हत्व ना. मात आतां दक्षिण गोंय जिल्लो परिशदेंतले 2 विद्यमान वांगडी आमदार जाल्ल्यान जिल्लो परिशदेक फावो ती मजत मेळटली अशी अपेक्षा आसा. आमचे 2 झेडपी मेंबर ZP2 आतां आमदार जाल्ले आसा, विधानसभेन पाविल्ले आसा आनी लास्ट टायमूय आमचे 2 मेंबर गेल्ले, ह्या फावटी 2 मेंबर गेल्ले आसा. हेजे प्रमाणे जशें तांकां हांगसर काम करता आसतना खबर आसा की आमकां येवपी अडचणी ज्यो आसा त्यो तांणी थंय मांडच्यो आनी आमकां हांगसर ते काम करता आसतना बरें पडचें त्या खातीर तांच्यांनी आमचो सगळे प्रश्न थंय मांडच्यो अशें आमी तांचे कडेन अपेक्षाय बी केल्ली आसा. आमदार उल्हास तुयेकार आनी आतोन वाझान दक्षिण गोंय जिल्लो परिशदेक मदत करपाचें उतरय दिलां. आमच्या सगळ्यांनी मेंबरांनी म्हटलां तर अवश्य हांव आनी आतून बाब मेळून तुमचे अवश्य प्रश्न विधानसभेत मांडटलो. जे आमच्या हातीन जातले ते अवश्य करून दितलो आनी पयलीं कितें जावना पूण आतां तरी कितें जातलें आनी अशी तुमी जर फाटल्यान म्हणपाक ना की आतां हे येयल्या ते जाल्या म्हणून. सो आमी अवश्य तुमचे प्रश्न मांडपाचो प्रयत्न करतले. बाकीचे जे MLA आहा तांकांय आमी सांगतले कित्याक आमी सगळे ग्रासरूट कार्यकर्ते. आमकां डिफिकल्टी खबर आहा, जिल्हा पंचायती डिफिकल्टी खबर आसा. आमी उल्हासान सांगला ते भाशेन आयज आमी MLA जाल्यात कसली डिफिकल्टी आसा कितें आसा जाल्यार हांव जाणा ZP पाणाकय लागून जाय प्रॉब्लम जाता, म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव तुमकां सदांच तुमचे वांगडा आसतलो आनी खंयचेय हातून म्हाका फोन करपाक शकता. कसलेंय काम असेल जाल्यार इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आपले 2 वांगडी आमदार जाल्ल्यान जिल्लो परिशदेच्या वांगड्यां भितर उमळशीक वाडल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. बुधवारा दिसा दक्षिण गोंय जिल्हा परिशदेची बसका जाली. ह्या बसकेच्या ठरावांनी बोरी पूल आणि सर्कल ह्या दोनूय कडेन दिसपट्टे ट्रॅफिक जॅम जाता देखून ताचेर बेगिनात बेगीन उपाय काडप तशेंच ओपन टेंडर 5 लाखा वयल्यान 10 लाखार व्हरचें अशी मागणी करपी पत्रय सरकाराक करपाचो ठराव घेतला अशें दक्षिण जिल्हा परिशदेचे अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकरान सांगले. आमचे 2 ZP मेंबर ZP2 आतां आमदार जाल्ले आसा, विधानसभेन पाविल्ले आसा, तांचो अभिनंदनाचो ठराव घेतला आनी लास्ट टायमूय आमचे 2 मेंबर गेल्ले, ह्या फावटी 2 मेंबर गेल्ले आसा. हेजे प्रमाणे जशें तांकां हांगसर काम करता आसतना खबर आसा की आमकां येवपी अडचणी ज्यो आसा त्यो तांणी थंय मांडच्यो आनी आमकां हांगसर ते काम करता आसतना बरें पडचें त्या खातीर तांच्यांनी आमचो सगळे प्रश्न थंय मांडच्यो अशें आमी तांचे कडेन अपेक्षाय बी केल्ली आसा. बोरी ब्रिज सर्कल आसा, बोरी ब्रिज आनी सर्कल हे दोनी कडेन सर्कला कडेन ट्राफीक जाम जाता म्हणून आमी ते सर्कल बारीक करपा खातीर म्हणून कित्येक वर्सां जालीं आमी तो हें करता. त्या दृश्टीन परत ताजे सगळ्याचेर पाठपुरावो करचो. तशेंच बोरीचो ब्रिज आसा पळय न्ही ताजे बेगींतल्या बेगीन फावंडेशन घालचें हो एक ठराव घेतिल्लो आसा. दुसरें GSR जो आसा पळय न्ही तो ओल्ड आसा आनी ताका लागून कांय मेंबरांनी हें केलें की आमी टेंडर जरी काडलें जाल्यार खुबशे कॉन्ट्रॅक्टर तो टेंडर घेवपाक हें जायना कारण GSR ओल्ड आशिल्ल्या कारणान तें परवडना. ताका लागून तो GSR आसा पळय तो हें करपा खातीर आमी PWDक एक लेटर करपाचें अशें केल्लें आसा. प्लस आतां ओपन टेंडर आसा ते 5 लाखाचे सकयल आसा ते ओपन टेंडर आनी 10 लाखाचे वयर आसा ते वयर टेंडर करचें पडटा. म्हणून आतां सगळ्याच गोश्टीचो हें वाडिल्ल्या कारणान ते 5 लाखा सकयल कामाच जायना म्हणून ताका लागून ती बी 5 लाखाची 10 लाख करची ह्या संदर्भांतली आमी गव्हर्मेंटाक लेटर करतली. कोयराचो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न मुरगांव वाठारांत उप्राशिल्ल्यान घराचें सर्वेक्षण करून तांकां कोयराचो कर लावपाचें मुरगांव नगरपालिकेच्या बसकेन निश्चित जाला. ह्या मुद्द्याचेर मुरगांव नगरपालिकेंत उलोवप जालें. 6 वॉर्डांतलो कोयर एकाच जाग्यार उडयल्ल्यान बाकीच्या वॉर्डांतल्या लोकांक त्रास जाता.
घराचो कर भरप्यां कडल्यान कोयराचोय कर भरून घेवपाचो निर्णय नगरपालिकेन घेतला. थोड्या घरांक कर आसा आनी थोड्यांक ना. ह्या गजालीचेर विचार जावंक जाय अशें नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी जयंत तारीन सांगलें. टॅक्स आहा आनी विदावट हावस टॅक्स आहा ते पयलीं सर्वे कर म्हटलं आनी मागीर हे प्रोसेस करपाक कावन्सिलान रेजुलेशन घेतलां. गार्बेज कलेक्शन जे करता पळय ते इम्प्लिमेंट करपाक डिफरंट एक बाकीचे म्युन्सिपालिटी करता पळय ते टायप करपा ते थंयला ते गार्बेज कलेक्शन आसा पळय हावस टॅक्सान आमी इन्क्लूड करपाक जायला गार्बेज कलेक्शन. पूण त्या मुद्द्याचेर हांगा बरीच भासाभासी जाली कावन्सिलान की आमकां हावस टॅक्स जे आहा पळय मॅक्सिमम घरांक हावस टॅक्स आसा पूण थोड्या घरांक समज 1000 म्हटलें जाल्यार 1000 300 घरांक समज हावस टॅक्स ना आनी त्या जगार हावस टॅक्स ना तेंचेर कितें करपाचें आहा हेची स्टडी करून आजून कावन्सिलान सांगलां आमी चीफ ऑफिसराक आमी तेचेर पयलीं स्टडी करात आनी स्टडी करून जे कितल्या हावस टॅक्स आसा कितले हावज होल्ड आसा. आल्दोंचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा म्हापशेच्या तार न्हंयची पळोवणी केली. न्हंयत गाळ आशिल्ल्या कारणान थंय भोंवतणच्या शेतकारांक त्रास जाता. देखून हो गाळ पावसा पयलीं काडून ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतले अशें उतर फरेरान दिलां. सो ते टेक्नॉलॉजी आमी बरें करून यूज करून पावसा पयलीं जाता तितलें साफ करूंक मेळटा करुया. आनी आमचे शेतकारांक प्रॉब्लेम जाता आमगे कोण नुस्तें धरून वयतात तांकांय प्रॉब्लेम जाता. सो हांव देव बरें कोण म्हणटा आमचे लोक पासून आल्दोना मतदारसंघाचे आनी म्हापशाच्या पासून लोक आयले ते हिंगा कित्याक तांकां जेन्युइन कन्सर्न आसा तांकां आसा मोग आसा. म्हापसा रिवर तुमकां जाणा हिस्टॉरिकल रिवर आनी म्हापसा रिवर तुमकां हिस्ट्री पळयल्यार बोट येताली हिंगा गुड्स येताले ते सायडीनसून ओल्ड गोवा सायडीनसून येताले नॅविगेबल रिवर म्हूण आसा. हे आतां म्हापसा रिवर इनलँड वॉटरवे म्हणून नॅशनलायज केलो आसा. देखून हांव कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स फोन करून हांवें तें विचारलें इट इज अंडर हीम आनी हिंगसून तार ब्रिजासून फुडें गिरी पासून WRE प्रपोजल करतात रेडी करतात ते साफ करतले म्हणून आनी हे सायडीनसून अंडर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. सकाळचे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.